जनमत कौल ओपिनियन पोल म्हणलं की आमकां तेन्नाची यादी जागी जातात आनी त्यो यादी आमी इतल्याच खातीर जागी दवरपाक जाय कारण गोंय हें वेगळें उरलें. गोंय वेगळें उरलें म्हणून गोंय उरलें आनी गोंय आमी म्हणटात पयलीं गोंय गोंय भारतांच्या भायर तूं खंयी वच गोंय म्हणून वळखुपी लोक आहात. अशेच कांय प्रांत आहात जंय तांकां भारत किंवा इंडिया खबर नासतलें पूण गोंय खबर आसा. ताका लागून गोंय उरलें म्हणटकीर आमी अभिमानान सांगूंक शकतात की आमी गोंयकार. आनी ही जी पळय कितें गोंयची सासाया अस्मिताय आमी म्हणटात ती कुरू ताजी ओपिनियन पोल. आनी ओपिनियन पोलान जे खुबशे अशे झुजारी झुजल्यात तांणी 67 वर्सां हें ओपिनियन पोल जालें तेन्ना जे पळय कितें जनजागृती केली लोकां मदें वचून लोकां मदें एक चेतना तयार केली. गोंय म्हळ्यार कितें हाजो खरो पयलो उच्चार ह्या वेळार जालो. पयलें ओपिनियन पोल 1961 गोंय मुक्त जाल्लें पूण गोंय म्हळ्यार कितें गोंय वेगळें कित्याक दवरूंक जाय गोंय आमी सांबाळ कित्याक करपाक जाय हाजो पयलो पळय उच्चार जालो तो 1967 वर्सा ओपिनियन पोल. ताका लागून दर वर्सा ओपिनियन पोल हो खरो दबाज्यान मनोवपाक जाय कारण वेगळें उरलें गोंय आमकां गोंयकार म्हणून आमकां पाचारूंक लागले. गोंयचे बद्दल एक अभिमान जागृत जालो आनी जो अजुनूय आसा म्हणून ही गोंयची सासाय आनी म्हणून आज आमी तोमाजीन कार्दोज हांचे घरा आयिल्ले आसात. तोमाजीन बाब ओपिनियन पोलाची तुमकां हांव परबी भेटयता. तुमकांय परबी कित्याक सगळे एकवटान रावले म्हणून त्या काळार तें घडलें. सामकें हांव तेन्ना 6 वर्साचो तर तेन्नाच्यो म्हाका फक्त यादी आहा 2 पानां बी ह्यो जे फूल करपाला हाजे जे पळय कितें आवाज बोवाळ जालो पूण ओपिनियन पोल आमकां खरें आमी जाण जावंक पावले कितें समजूंक पावले तुमचे सारके लोकांक. सो हांव तुजे कडेन आयलां आज कार्नवाळी आमी बसल्यात तुज्या घरा आनी तें समजून घेवपाक की त्या वेळार नक्की कितें जाल्लें हें. खरेपणी गोंय स्वतंत्र जालें हय युनियन टेरिटरी जाली हय आनी पयलें पळय इलेक्शन जालें तेन्ना गोंयकार 2 वाटांनी फुटले. एक भाग असो आसलो की आमकां गोंय महाराष्ट्रान गेल्लें जाय आनी दुसरो भाग असो आसलो की आमकां गोंय वेगळें उरलेलें जाय. आनी ह्या खातीर पॉलिटिकली 2 विचार. एक विचार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जी म्हणटाली गोंय महाराष्ट्रान वचपाक जाय. दुसरो विचार युनायटेड गोवन्स. युनायटेड गोवन्स म्हणल्यार त्यो 4-5 पार्टी ल्हान ल्हान आसल्यो त्यो एकठांय जावन तिणी एक पक्ष युनायटेड गोवन्स. सो तोमाजीन बाब हो एक बरो विचार तुवें मांडला म्हाका तो हो आवडलो. सो ओपिनियन पोल हो जो पळय कितें कन्सेप्ट आहा तो पॉलिटिकल कन्सेप्टच न्ही जालेंच ना जाल्यार कितें आहा न्हू जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना सगळे खोशी. एक्झॅक्टली पूण आतां गोंयचें कितें जातलें एक्झॅक्टली. आनी जोरी तर म्हाज्या हिसपान जशें पयलीं पोंडिचेरीन केलें पोंडिचेरी कितें जालां की तांकां फ्रांस सरकारान हें दिली पूण तांकां येवपाक वचपाक तांकां आनी खंय मर्ज करपाक तसलें कांय जालें ना. बरोबर अशी पोंडिचेरी आनी खंयच्या हितून मर्ज करूं धाकटली आसली. एक्झॅक्टली तशें आमचें कांय जालें ना. आमी स्वतंत्र जाल्या उपरांत सारकें विदाउट एनी दिस थिंग आवय बापूय कोण ना तुमी आनी कितें वेगळें उरतले अशें म्हणटा. तुमी महाराष्ट्र भाग महाराष्ट्रान या तुमी महाराष्ट्र लागीं हा महाराष्ट्र बरोबर. तेन्ना होय विचार आसलो थोडे म्हणटाले कर्नाटकान वचपाक जाय पूण जे पळय दुसरे विचार आसले ते युनायटेड गोवन्स ह्या पक्षाक एकठांय जाले. एक्झॅक्टली. कित्याक हांव न्ही इराजम सिकेरा कडेन उलयतालो. इराजम सिकेरान म्हाका सदां सांगलें की एक स्पॉन्टेनियस तो विचार जालो म्हणून की गोंय मुक्त जालें तेन्ना लोकांक दिसतालें महाराष्ट्राचोच भाग हांगा कोंकणी उलयतात हांगा मराठी उलयतात कोंकणी मराठीचीच भाशा तुमी महाराष्ट्रांत येवपाक जाय. तो आमी ती भाशणां आयकली आझाद मैदानाचेर भाशणां चलतालीं आनी आमकां राग येतालो ना आमकां एक स्वतंत्र अस्मिताय आसा. सो हो पॉलिटिकल थॉटच सामको. पॉलिटिकल थॉट म्हळ्यार कितें जालें की जेन्ना हो विचार येयले 2 विचार येयले म्हणटकूच मागीर ते इलेक्शनूच पयलें आहा तें हेचेर झगडलें तें महाराष्ट्र वचपाक जाय महाराष्ट्रान. आमी जिखून येयल्यार आमी महाराष्ट्राचे गोमंतक म्हणटाले आमी जिखल्यार वी वील ट्राय टू मर्ज गोवा इंटू महाराष्ट्र. करेक्ट. ह्या वतांनी म्हणटाले वी वॉन्ट टू कीप गोवा सेपरेट. आनी ह्या कारणाक लागून ते 63 पयली वेंचणूक जाली आनी ती 5 वर्सां अशीच आमी कोण हेच घुसपाक खरेपणी गोंयचे कोणाकूच पडलेलें नासलें तेन्ना. जावन महाराष्ट्रीय गोमंतक पार्टी फकत एकूच आसलें की
गोंय महाराष्ट्रान घालपाक जाय, हे म्हणटाले गोंय वेगळें. एक्झॅक्टली. म्हाका एक सांगात, हो जो पळय पॉलिटिकल थॉट आसा हो एक स्ट्रॉंग पॉलिटिकल थॉट. सो पयले इलेक्शन त्या मुद्द्याचेर लढलें. जेन्ना कळ्ळें की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा कडेन एकले ल्हान ल्हान युनायटेड गोमंतकाची पार्टी झगडपाक शकना, ताकाच लागून एकठांय आयलें की ना एकठांय येवपाचें कारण कित्याक ते जाण आसले की महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी विल बी अ फॉर्मिडेबल पार्टी. करेक्ट. कित्याक फाटल्यान महाराष्ट्र आनी तेन्ना तो कडेन यशवंत चव्हाण बा ते चीफ मिनिस्टर बा. आनी ह्या खातीर तांकां दिसलें की आमी तर एकवटान रावत जाल्यार आमच्यांनी जिको येता. आनी त्या खातीर पयल्या वेंचणुकेन ते 12 जागे जिखले, आउट ऑफ 30 12 जिखले आनी हे 16 जिखले, एक हांगसरलो खंयचो अशें. म्हणटकूच जेन्ना युनायटेड गोवन पक्ष आसलो तांणी हे केलो की आमकां सांगतात त्या प्रमाणे खूब जाणांचो हात आसा की गोंयांत एकाच फाराक आमकां डिसिजन दियात, कितेंय करात पूण एका फाराक डिसिजन दियात. हे आमकां सस्पेन्शन आसलेलें नाका. कोण म्हणटा महाराष्ट्रान वचपाक जाय, कोण म्हणटा वेगळें वचपाक जाय. आनी त्या खातीर तेन्ना डॉक्टर जॅक द सिक्वेर आसलो आनी यावदन बादोडकर आसलो, तेय जायते आसले. पूण फायनली सो हो जो पळय कितें डिसिजन आसा, हांव पॉलिटिकल उलयतां की युनायटेड गोवन्स म्हळ्यार बाकी ल्हान ल्हान जे पळय पार्टी आशिल्ले जे म्हणटाले कोंकणी आमची भास, वेगळे रावपाक जाय, पूण आमी हे इलेक्शन झडयतले जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवपाक. सो तांकां एकठांय हाडपाचो जो पळय कितें विचार हो जॅक सिक्वेरान मांडलो, तो योग आसलो. आनी त्या शिवाय आनीकूय सालसेतचे फुडारी बरे आसले. कोण आतां उगडास येना म्हाका, उर्मीन जलीमा लयता आसलेली, आनी एक तो पुर्तोरेचो एनियो पिमेंता, अशें कोण कोण आसले. सालसेतीचे कांय स्ट्रॉंग लिडर आशिल्ले, खरी खबर. सो दे फायनली ते जाण आसले, दे वर इंटेलेक्च्युअल्स, ते सादे मनीस नासले. सो दे न्यू आमी तर वेगळे झगडले. आनी हातूंत भितर हिंदू लिडर आशिल्ले. हय, एकलो वासुदेव सरमळकर आशिल्लो. आनी त्या शिवाय वासुदेव सरमळकर आनी हांगा एक आमचो एक धाकटलो थंय मेळ्ळो बाबडो. सो हिंदू आशिल्लेच बरोबर. युनायटेड गोवन्सान तर वासुदेव सरमळकर, मागीर तो आनी वासुदेव सरमळकर तर सारको आतां आमी ते चिंतूंकूच शकना, बाणावली जिखून येतालो, मागीर मडगांव जिखून आया. सो इट इज समथींग. म्हणटकूच कितें आहा, जेन्ना आमकां ओपिनियन पोल दिलो तेन्ना एक आमकां हें मेळ्ळें, कितें संदी मेळ्ळी आतां दाखोवपाक सारकें की आमकां गोंय सेपरेट दवरचें महाराष्ट्रान वचपाक. आतां ह्या हितून काँग्रेस जो आसलो, काँग्रेसा भितर 2 ओपिनियन आसले. एक्झॅक्टली. एक ओपिनियन ते म्हणटाले वेगळे रावपाचें, दुसरो ओपिनियन म्हणटाले ते महाराष्ट्रान वचपाचें. मग तेंच्या मदीं मातशें कितें कन्फ्युजन. सो एक विचाराचो नाशिल्लो. म्हणटकूच अशें जाल्या उपरांत ओपिनियन पोल येयलो खरो, पूण तूं सांगतालो त्या प्रमाणे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीक महाराष्ट्र स्टेटीचो म्हणजे फावो तितलो आदार मेळ्ळो. सारकें. पयसोय मेळ्ळो, सगळे थंयचे रिडर्स, थंयचे रायटर्स, शाहीर, कलाकार सगळे येयले हांगा प्रचार करपाक. सारकें. आनी दुसऱ्या वद्दान युनायटेड गोवन्स सारकें थोडे काँग्रेसाचे जे पळय दे वर नॉट फॉर दिस दे. म्हाका आनी एक क्युरियोसिटी आहा. एक सांग, हिंदू महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा कडेन रावलो आनी प्रचारूच तसो केलो न्ही, महाराष्ट्र आनी गोंयचो कल्चर एक, तुमी आमचे म्हणून तुमी येवपा जाय. त्या वेळार ओपिनियन पोलाच्या ह्या झुजांत कॅथलीक लोक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा कडेन नाशिल्ले ना. एकलो पासून सोडून पिटर आल्वारीस जाणा. तो गोंया वोटर नासलो, तो मुंबय वोटर आसलो, पूण अदरवायज एकलो पासून ना. पिटर आल्वारीस मागीर जिखून आयलो न्ही गोंयच्यान MP म्हणून. MP ताका हेचेर दवरलो तेणें. एक्झॅक्टली. महाराष्ट्र नॉर्थाक थंय येयलो तो. म्हणटकूच कितें आहा, ह्या हितून फायनान्शियली महाराष्ट्र गोमंतक वेर व्हेरी स्ट्रॉंग. एक्झॅक्टली. त्या तुलनेन युनायटेड गोवन्सा कडेन गोंयकारच कितें फायनान्स, गोंयकारांनी जें कितें म्हाका सांग हाच्या फाटल्यान खरो खामो कोण?
युनायटेड गोवन्स आनी युनायटेड गोवन्सा फाटल्यान म्हाज्या प्रमाणे हय. योग मेन म्हणटा तो डॉक्टर जॅक्स आनी ओपिनियन पोला फाटल्यान खरो कोण ओपिनियन पोल मागीर तोच जालो न्हू लिडर तोच leader. तोच लिडर जालो. एक्झॅक्टली आता कितें आहा तेंच्या मदें काय पॉलिटिकली भितर मदें कितें आसूंक शकता बट लोकांशी वयताना ही वॉज प्रोजेक्टेड एज द Leader. लिडर ओके. आनी कितें मेन तूं आतां सभा जेन्ना चलताल्यो हय. तेन्ना तूं वतालो वयतालो. तुवें भाशणांय केल्यात तुवें ताचे सुत्रसंचालन चड भाशणां करूंक ना पूण कंपेरिंग केलें कंपेरिंग केन्ना केलां केन्नाय दिताले ते म्हाका धाकट्या धाकट्या हेका करपाक हय या आनी तो पळय जेम डिसोजा आसलो हय इलेक्शना वक्तार हांव तेज्या बरोबर सारको भोंवलोलो हय तेज्या इलेक्शनाच्या वक्तार हय. म्हण तो जाणा आसलो हांव तो इलेक्शनाक उबो राविल्लो फर्स्ट इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शनाक कलंगूट जिखला हय. MLA हय. आनी तो जाणा आसलो हांव उलयता बा म्हणून पयले तेज्यो पॉलिटिकल मिटींग तो सगळ्यो हांवूच करतालो हय. हें पूण ह्या टायमार जेन्ना आनीक फोर्स येयलो ओपिनियन पोला टायमार तेन्ना तेजें रिकमेंडेशन आसलें म्हाका उलोवंक दी हें दी तें दी सो त्या प्रमाणे तें जातालें आनी दुसरें कितें आसलें जेन्ना चर्च वॉज इन फेवर ऑफ किपींग गोवा येस सेपरेट येस हांव मनीस भुरग्यापणांतल्यान चर्चींतल्यान वयत चल्ला हय आमच्यो सगल्यो एक्टिविटी जे म्हाज्या जिवितांत जालां तितलें चर्चींतल्यान हय. आनी त्या खातीर खरेपणी हांव म्हणटा इतलें सणसणीत जैत आमकां मेळपाक हय मुखेल कारण म्हटल्यार आमची चर्च इगर्जेन सामकें इगर्जेन सामकें हांवूय तें म्हणटा की इगर्जेन ओपिनियन पोल सावन तें आतां मेरेन या गोंय वेगळें जागून दवरपाक आनी मागीर जे पळय कितें गोंयकारां मदीं एक चेतना हाडप वेगवेगळे जागे विकनाका तुमी गोंय सांबाळात गोंयची अस्मिताय सांबाळपाक ही एक्टिविटी चर्ची कोण नाकारूं शकना चर्चीचें योगदान आसा कितें जाणा मरे आतां पुणी हय चर्चीन कितें सांगल्यार पर्यार जायते लोक आयकना हय पूण तो काळ सारकें इगर्जेन कितें सांगलें हे पाद्रीनी कितें सांगलें तें सगळें मानून घेतलें सारकें. आनी आमी भोंवताले हे इगोजेन आनी ते इगोजेन पाद्रींक सांगपाक तुमी अनावन्स करात हें करात कित्याक आमकां कामूच दिलें ताणें तुका सांगलें एक डॉक्टर गुस्ताव मोंतेर आसलो बरोबर तो बाबडो मेलो हय. तो ह्यो कानूयतलो लिडर कसो तो आनी आमी सगळे ताचे वर्कर ओके तेणें आमकां एक मोटर दिलें ओ कॉन्सूल हय भाड्याचें आसलेलें तें बरोबर. आनी आमी 5-7 भुरगे तितून बसप आख्खे बार्देस भोंवप हय आनी तुमी सगळे बार्देसीन सगळे वय एक्टिविटी तुमी वय केल्या वय बार्देस आनी पणजे मिटिंगाक आयला हय बार्देस भोंवप इगोजांनी वचप पाद्रींक बोगल सांगप आयताराक सांगा सोमाराक सांगा कित्याक आनी सांगप कितें आसलें आमकां भिरांत कितें आमच्याच काळजांनी भिरांत घातलेली गोंय जर महाराष्ट्रान गेलें जाल्यार गोंयकारपण उरचें ना आनी कोंकणी भास काबार जातली हें जातलें बट त्या कारणाक लागून आमकांय भिरांत आसली आनी ते भिरांतीन आमी तेन्ना आमकां सपोर्ट दिलो डॉक्टर गुस्तावान तसोच GM डिसोजा तोय आमकां आसलो आनी त्या शिवाय मरे बॉम्बेचे बॉम्बे डॉक्टर सायमन फेर्नांदीस म्हणून हें नांव इम्पॉर्टंट नांव हय सारकें हो डॉक्टर सायमन फेर्नांदीस ही वॉज ए डॉक्टर हय पूण कोंकणी मोगी आनी त्याचो एक पेपर चलतालो विकली गोवा टायम्स गोवा टायम्स गोवा टायम्स आनी तो एवरी वीक येताले आनी आमी तेन्ना मरे इंग्लीश वाचपी न्हू सारकें आमी कोंकणी पेपर वाचपी सारकें आनी तेणें जो पळय वावर केलो बॉम्बेन तेणें सगळ्या गोंयकारांक बोमांतले उठयले हो मिटींग घेतल्यो थिंगा हो आनी हजारांनी गोंयकार बोटींग करपाक गोंयांत आयलो हें हांवें आयकल्लें Yeah. बोटी तेन्ना बोट आसताले बोटी भर भरून येताले गोंयांत आनी बोटींग केलें तेच परी हांगा वावराड्यांचो इश्ट तो आजून पर्यंत आहा गोवा टायम्स ना बरोबर वावराड्यांच्या इश्टाचे जे पळय हें आसलें धरण आसलें तेन्ना की गोंय वेगळें वचपाक सारकें आनी हो वावराड्यांचो इश्ट म्हाका दिसता तेन्ना एटलिस्ट 20,000 पूण होपतालो घरांनी ओ एक कॉपी तेजी आसताली आसताल्यो खरें सगळ्या इट वॉज नाही हें इम्पॉर्टंट कित्याक आमी आतां हांवें राष्ट्रमतान काम केलां राष्ट्रमत म्हणलें की तेन्ना ओपिनियन पोलाचो खांबो म्हणटात पूण राष्ट्रमत कितलो खपतालो राष्ट्रमत हिंदू एरियन 3 ते 4 हजार खपतालो वाचपी आसताले घडये 10,000 पूण तूं म्हणटा बरोबर कॅथलीक समाजाचे एका अर्थान चर्च येद्या व्हडलें हत्यार दुसऱ्या अर्थान हे वावराडचो इश्ट गोवा टायम्स आनी ते घराघरान वाचताले ही घरांनी येताली
पूण गोवा टायम्साय की वालाड्याचो खूब व्हड कित्याक एवरी हावस हय गोंयचे आनी म्हाका हें इंट्रस्टिंग दिसलें बॉम्बेच्यान पळय जे लोक आयले हय तांणी सारके वोटींग करपाक आयले Voting करपाक फर्स्ट टायम अशें जालें की म्हाका या, दिसता अशें आनी इंडियेक आनी अशें खंय जाल्लो आसतलो इवन पयलें इलेक्शन पळय जालां 63 तेन्ना तेन्ना इतलें जबर कोण येवना येवना कित्याक तो मुवमेंट बॉम्बे जावंक ना हम्म. पूण ओपिनियनाच्या पळोवच्या वखदार डॉक्टर सायमन फेर्नांडिसाक क्रेडीट दिवंकूच जाय हो कित्याक ताणें तांकां सगळ्यांक उस्कायले सारकें आतां आनी तेन्ना बॉम्बेच्या चर्चीन भितर सुद्दां सगळे गोंयकार पाद्री आसतले वय 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 सगळे वय गोंयकार. आनी दुसरें आतां पळय ते महाराष्ट्रान हा बॉम्बेन ते काम करता आनी तरी पूण Interesting, हय. गाडा वसात आनी Voting करत, हय, सारकें. यु नो दॅट सॉर्ट ऑफ कन्विक्शन सारकें. आमच्या लोकांमध्ये असलें सामकें. आनी त्या खातीर मरे हें कितें आहा न्हू जशें पळय तुका हांवें सांगतालो इलेक्शन वोटींग जालें आतां मदें एक दीस उरलो मागीर कावंटींग सुरू जालें हय कावंटींग सुरू जाल्या उपरांत आमी भोंवताले आमच्या कडेन गाडी आसली न्हू आमी हय. भोंवता वचत थिंगा भुरगे एकठांय रावन आयकता हय. हें कर कितें तें रिजल्ट आयकता येता वरा वरान येता सांगता तितले हय. आनी आमची तोंडां पडटा कित्याक आमी वयर सरत ना मागीर नॉर्थाक पयलें कावंटींग स्टार्ट जालें नॉर्थाक सुरू केलें हय सायडीनी गेले खंय हे बा आनी फोंडा घेतलें. हय. सालसेत निमणे आसले ओ आनी मुर्मुगांव हय. इवन मुर्मुगांव वी हॅड ए गुड प्लेड ए इम्पॉर्टंट रोल हय जेन्ना पळय ते पयले मारगांवान भितर सरले झाडायस करून 10-12 लीड जाली लीड जाली आनी विलेजीस लायक कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणावले जरी आसतले बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी जरी तर 15,000 पडल्या हे पळय आसले तांकां 100 तांकां 100, 200, 500 अशे तुम्ही हांगा जे पळय तुमचे काळजान कळकळ जाल्लो तो थंय तुमकां थाकाय मेळ्ळी तेच सांगता न्हू एकलो कोण आमचो महाराष्ट्र आमचोच हे तो वाड्यांतलो हय. तो येयलो आदले दीस आमकां सांगूंक लागलो अरे कित्याक आतां बसल्यात तुमी जाले रे गेले महाराष्ट्रान गेले एकूच पेटी उरल्या मेजपाची गोंय गेले महाराष्ट्रान हय. ते आयकून आमी ओदीक दुखी तर तुमकां खबर ना सालसेत आमकां म्हळ्यार खबर कितें ना एक पेटी जाल्यार कितें म्हणून दाखतलें कितें आसतलें न्हू एक पेटी हय म्हणल्यार खरें आख्खे सालसेत आसले हय आनी त्या सालसेतान ते पासून हांव जाल्यार म्हणटा रे तेन्ना आमी कोणूय कितें म्हण गोंय तो राखलें ते सालसेतान राखलें सारकें सारकें डेफिनेटली आनी 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 आमचे सारके लोक जाणे पळय त्या वेळा वयलो सामाजीक परिस्थिती अभ्यास करता ते म्हणटात की गोंय राखलें ते क्रिस्तांवांनी राखलें कारण जर आज जर महाराष्ट्रान गेल्ले आमी येदोसो कुडवे एक डिस्ट्रिक्ट जातलो अशें खबर ना आनी तातूंत भितर सगळे विरघळून वचपाचे आनी आज सुद्दां गोंय जे पळय आसा ते कॅथलीक आहा म्हणून हांव सदां म्हणटा ती गोंय म्हळ्यार कॅथलिकांक लागून तो एक कलरफूल अमलेला म्हणून आमी नाजाल्यार आमी महाराष्ट्राचो एक भागूच गोंय तसो पळोवपाक गेल्यार सो म्हाका एक सांगात हें सगळें काम करपाक पयसो लागता तुमकां गाडी दिली दोतोरान दिली म्हाका सांगात आनी तेन्ना तें सांगता तुका आमी आख्खो दीस भोंवताले कोण पयसो घेयनासलो आमकां एका हॉटेलान तेणें सांगलेलें कालांगूट एका हॉटेल आहलें तितून तुमी भाजी पुरी कितें कितें खाया बियर पासून घेवप ना आमी हे भाशेन तेन्ना आनी कोणाकूच नाका आहलें कोणाक आमकां फकत आमकां जाय आहलें खंय करून लोकांनी गोंय वाटावपाक आनी तेका लागून हांगा तुमी भोंवल्या सारकें म्हाका सांगात तूं आतां फाटल्यान हांव जाणा कांय नांवांय चुकूं येतात पूण ओपिनियन पोल असो म्हणलो की तुजे मुखार 2-3 तूं एक चर्च सांगली चर्चीन रोल प्ले केलो सामकें ते सगळे लोक जाणात चर्चीन सामको इम्पॉर्टंट रोल प्ले केलो तुका तुजे मुखार अशें ओपिनियन पोल म्हणटा की कांय नांवां येतात तातूंत भितर तूं कोणाक घेता योग जॅक्स येता पॉलिटिशियन सारकें त्या मध्ये रवीन केलेकर हय तेजेय जायते हे आसा हय उदय बेंबळे पळय हा हय तो तेन्ना तें हें बरयतालो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र येस फुडेपणी तेका लागून तो अदीक लोकां जे पळय वाचताले बरोबर तेंच्या मदें तो हें जालो पूण क्रिस्तांव समाजा मदें तेका कोण वळखप नाशिल्लो त्या वेळार बरोबर पूण आनी त्या खातीर त्या वेळार जशें पळय हांवें सांगलां साश्टीन तर गेलो एन.यू. पिमेंता मागीर वासुदेव सारमळकर ही इम्पॉर्टंट नांवां हय आनी
ओपिनियन पोलाक खरी पळय जागृती करप, स्टेज तयार करप, लोकांक आपोवप, आणि ते आपणाचे दुडू मोडून सामकें आपणाक दोड म्हणून केलं. तेन्ना थोडे बाबडे येताले आनी दिताले, अरे घे हय 100 रुपया 200 रुपया, तेन्ना खूब सारकें. व्हडले. सो ही जी पळय साश्टींचे पळय लोक आहात हय ते थंयच्या कॅथलीक लिडरांक, कॅथलीक पॉलिटिशनाक आमकां इम्पॉर्टन्स दिवपाकूच जाय. दिवपाकूच जाय. कित्याक सामकें. हांव सगळीं ना नको, हय पूण त्या 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हय जे पळय हे आहले, कोण ते MLAs आहले वो हे आहले, सारकें. ते सगळे सामकें वावरले. सुजून वावरले. आनी जॅक सिकेलान आपले पयसो घालो भितर. फरेपणी जॅक सिकेला लागीं पयशे आहले रे. हय ते म्हणटा पयशे तेन्ना हय. तेन्ना तेन्ना पयशेकार म्हळ्यार कोण, एक हय. जॅक सिकेला हय. एजन्सीज आसल्यो, हय. मिनेझीस म्हणटा या, या, ते, या. साळगांवकर आशिल्लो, डेपो आशिल्लो, ही 2-3 नांवां. आनी जे कोण पळय मातशे बरे आहले तेणे, आनी तेन्ना पयशे पासून दिवप कितले रे, आतां लाखांनी दिता. हय तेन्ना दिवप चड 200-300 रुपया मॅक्सिमम कोण बाडका दिताले. सारकें. सो तुका जबर जोड मेळून आसले. आनी सारकें. चडशें काम तेवूय सांगता, जे काम करपी जे पळय लोक आसले ते चड करून पयशांच्या मोगान करूना, सारकें. तिणी गोंयच्या मोगान केलें. मोगान केलो सामकें. या, सो तोमाजेन बाब आज फाटल्यान वळून पळयतना या. तुका कितें दिसता की गोंय कितें तुज्या आतां मनान भितर कितें येता? पयलें जाल्यार म्हाका डिसअपॉयंटमेंट जाता. हय डिसअपॉयंटमेंट कित्याक जाता की ओपिनियन पोला वखदार जें स्वप्न आमी गोंयचे पयर जे दाखयलें तें स्वप्न पुरें करूंक आमच्या लागीं शकलें ना. हां सारकें. शकलें ना. कित्याक शकलें ना? पयले सुवातेर हांव जाल्यार म्हणटा, आमी तर गोंय महाराष्ट्रान घालुया वो गोंय वेगळें दवरुया, हें त्या काळार झगडी करचे भाशेक जरीसो सगळे एकठांय जावन आमकां स्पेशल स्टेटस मागलोलो, हय गोंयांक स्पेशल स्टेटस मागलोलो, सारकें. तेन्ना 100% मेळटा. मेळपाचो सारकें. आनी तशें जाल्लें जाल्यार गोंय फकत आमकां जाय हांवें केन्नाय अशें बरयलां, खरी खबर Yeah. की गोंय स्पेशल स्टेटस, बरें स्पेशल स्टेटस म्हळ्यार कितें सांग. स्पेशल स्टेटस म्हणल्यार कितें आहा, जे पयले सुवात तुका केंद्र सरकाराचो आर्थीक आदार मेळटा. आर्थीक आदार मेळटा, बरो आदार. सारकें. तुज्यान तुका जाय तशी तुजी डिसिजनां घेवं येता, जशी एक इस्टेटीनूय मेळटा मेळटा. आतां स्पेशल स्टेटस इतलेंच म्हणटा कित्याक सरकाराचो, केंद्र सरकाराचो तुका आदार मेळटा, आनी त्या फायनान्शियल आदाराक लागून तुज्यान तुजे हेचो ना उपयोग पण तो करपाक- आमकां युनियन टेरिटरी आसतना तो सगळें मेळटलो न्ही. हय, पण- गोंयचे बजेट पार्लमेंट पास करताले करताले. आनी सगळे पयशे तुका 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 टॅक्स चड पडना आशिल्लो, ना, या, मेळटालो. या. पूण हांव ताजे फुडें म्हणटा स्पेशल स्टेटस जेन्ना जेन्ना डिस्कशन जाता या. तेन्ना उलयतात की गोंयची जमीन भायल्यांक विकप ना, ना, ते ताजे खातीर रिस्ट्रिक्शन, या. भायल्यांक हांगा बिझनेस करपाक रिस्ट्रिक्शन, या, या. अशे तरेचे तूं सपोर्ट. कितें आहा न्हू, हांव सगळेच बिझनेसमॅनाकूय थंय तुवें हाडयले जाल्यार तुजो डेव्हलपमेंट जावपाक शकना. पूण आज तूं चोयता आतां पळय मायनींग आतां ऑप्शन जालां, सगळेच भायले आयल्या. या, या. मागीर टुरिझम इंडस्ट्री, या. शेक कोण चलयता, काम करपाक सगळे नेपाळी आनी काश्मीरी घेवन बसले. सो गोंयचे सगळे बिझनेस, मारवाडी बिझनेस, सो गोंयचो सगळो बिझनेस, गोंयचे सगळे अर्थकारण या. भायल्याच्या हातान गेलां. ना, तेका लागून कितें आहा न्हू, तें तुका स्पेशल स्टेटस मेळलो. गोंयच्या सरकारान आपणाक जाय ते परी कायदे करूंक शकता, आनी त्या कायद्या वरवीं तुज्यान भायले येता तांकां आडाव येता, अदीक करून गोंयकारांकूच अदीक हें दिवं येता, हे भाशेन इन्सेंटिव्ह दिवं येता. पूण तें आमी झगडलेच ना. आमी झगडले तो पॉलिटिकल थॉट तेन्ना आयलोच ना. आमी फकत थोडे पडले गोंय महाराष्ट्रान घालया, त्याच विचारान इतले गुंतून उरले. आनी and by the time we became state, that time आनी there मागीर was no possibility. आनी म्हाका सांगात ताजे आतां ओपिनियन पोलाचे आतां जवळ 60 वर्सां जावन गेले. ह्या 60 वर्सान मांडवी जुवारींतल्यान खुबशे उदकूय व्हांवन गेला. सो आतां जे पॉलिटिशियन जे पळय येतात तांचे कधी तरी थॉट आसा हो? ना, दुसरें कितें न्हू, आय एम व्हेरी सॉरी, कित्याक टू फर्स्ट असेंब्ली पळय, हय फर्स्ट असेंब्ली जावं महाराष्ट्राचे गोमंताचे MLAs जावं युनायटेड गोंय, सारकें. अरे आमी वयताले हितून पळोवपाक, अरे सगळे इलस्ट्रियस, एक्झॅक्टली शिकलेले, रिजनिंग करपा सारखे, सारकें. इतिहास जाण आसलेले. आतां दुडू हा तो MLA जाता आनी हांगासर चुकले, आनी दुडू घेवनच वोटिंग करता. वोटिंग करता, दुडू घेवन. सो तुवें जिखून येवपाक जाय,
परत जिखून येतलो तो पयस करपाक जाय लोकांक विकते घेवपाक जाय तो येतो VCS सर्कल VCS सर्कल सारकें सारकें सो आनी एक म्हज्या मनान सदांच एक ती खंत येता आनी ताचेर डिस्कशनूय जाता ओपिनियन पोल कॅथलीक लोकांनी सामकें एकान एक वोट घालून जिखलें होय आज कॅथलीक लोकांच्या मनान गोंया विशीं कितें भावना आसा सी दोन वस्तू जाली पयली एक वस्त म्हणल्यार गोंया जेन्ना महाराष्ट्रावयली गोमंतक सुमार 17-18 वर्सां राज्य केलें हय जायते फावटी एम्प्लॉयमेंट जो आसा अदीक करून गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट कॅथलीक लोकांक जबरदस्त मेवलो हय. वॉट एवर मे बी रिजन येस मेवलो हय सो एम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट येस खंयच्याय ना पूण आनीकूय एक तेन्ना हांवें आयकलें तशें की टिचर्स जॉब कॅथलीक समाजान नाका आशिल्ले पुलिसेन भितर कॅथलीक वचना आशिल्ले आनी आतांय वचना पुलिसेन दुसरें अवदान कितें आसलें आमचे लोक तेन्ना UK उकडोंक नासले गल्फूय उकडोंक नासले सारकें पूण आसले ते हांगा आफ्रिका येस दार्सलाम मोसांबीक ह्या हितून गोंयकार भरलेले हय म्हणून जातालें कितें आनी बॉम्बे सारकें आनी चडान चड लोक आमचे बॉम्बे आनी कराची आसताले येस म्हणटूच हांगा तो जॉब मेळना हांकां काडले बॉम्बे धाडले कित्याक म्हाजो भाव पासून 10 वर्सांचो आसतना आमचो पाय मेल्या उपरांत बॉम्बे कामाक गेलो तो बॉम्बे गेलो तेका म्हणजे कितेंय जावं गोंयकारांक बॉम्बे वचून काम करप बट ह्या कारणाक लागून एम्प्लॉयमेंट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इवन आफ्टर हें जाल्या उपरांत कितें लँग्वेज इश्यू जाल्या उपरांत कोंकणी वॉज मेड ऑफिशियल लँग्वेज आनी कंपल्सरी केली फॉर हेका तरी पूण जे क्रिस्तांव लोक पासून जे पळय MA आनी BA MA कोंकणीन केल्या तांकां पासून जागे मेळना म्हणल्यार तांकां आतां तूं पळय खंयचोच वचून पळय जरी तर क्रिस्तांवांक कोंकणी शिकोवपाक तर हे मेळल्या जागे मेळल्या ते फकत क्रिस्तांवांच्या इन्स्टिट्यूशन आनी आमच्या हितून हिंदूय जायते आसा पूण तूं हिंदू इस्कॉलांनी पळय तुका 1% कॅथलीक कोंकणी शिकोवपी दिस इज अ सोशियोलॉजिकल इश्यू यू आर रायट तेका लागून कितें जालें इवन आफ्टर सेपरेट स्टेट आफ्टर ऑफिशियल लँग्वेज तरी पूण आमकां दिसलें आमच्या युथाक दिसलें की आमकां फावो तो हांगा हक मेळना बरोबर आतां जरी तर आमी तेन्ना 25% आसले 25% पासून तर जॉब आमकां दिल्ले जाल्यार आयज त्या पासून आतां पर्यंत पळयताय UK उकडले सगळे धांवले आयज कॅथलीक लोकांमध्ये एक निराशा एक फ्रस्ट्रेशन आसा सो हाका कितें हाका जाप कशी सोदपाची जाप सोदपाची म्हणल्यार आतां कितें न्हू कारण ना जाल्यार कशें हांव पळय म्हणटा कॅथलीक पॉप्युलेशन जर उणें उणें जायत गेलें सालसेतीन आमी पळयतात आज थंय बी उणें जायत गेलां सो तो एक जो बॅलन्स आशिल्लो तो जर हाल्लो फाल्यां पॉलिटिकली बॅलन्स हालतलो हय ना त्या पासून कितें आहा न्हू इम्पॉर्टंट म्हणल्यार पयले सुवातेर आतां कोणी आमच्या लोकांक दिसता की गल्फाक गेलो जाल्यार रोखडे पयशे जाता पयशे खंयच्याय घरा पळयतूं जे गल्फाक गेल्लो तेणी नयें घर बांदलें ओ कितेंय धाकटें बिजनेस घालो उपरांत आतां UK ओपन जालें इंग्लंड बरोबर थंयसरूय तांकां दुडू खूब मेवता आनी हेरांक दिसता कितें अरे थंय गेल्यार रोखडे पयशे जाता आमच्यानी घर बांदी येता हें करी येता तें करी ह्या हितून तें सगळें चल्लां ह्यो तर सगळ्यो ती तांकां गोंयां मेवत फावो जायत आतां खुबश्यो त्यो फावो करपाच्यो हांव तुका सांगू नका पूण करपाचो तर प्रयत्न केलो जाल्यार आतां जायत घडी थंयच्यो जायत्यो चेंजीस आसात आतां म्हाजोच भाव पळय म्हाजो भाव बॉम्बे गेलो 10 वर्सांचो आसतना तेणें सुमार 10 वर्सां थिंगा काम केलें कसलें काम केलें पत्रे पुसपाचें ताका कोणें येलो आनी बेकेरेन घातलो तो कांय नको 10 वर्सांचो भुरगो ताका काडलो बेकेरेन घातलो पत्रे पुसपाचें काम केलें 10 वर्सां तो थिंगा कितें शिकलो गोंया येयल्या उपरांत ताका दिसलें की आपणें हांगा कितें करचें आपणाच्यान करी येता सत म्हणचो न्हय तो घरान आमच्या घरान तो तंदूर म्हणून आसता न्हय
तो विकतो घेतलो आनी तितून तो बिस्कुत्यो भाजपाक लागलो. आं. उपरांत MG सरकारान एक पॉलिसी केली, कोण तो धाकटो धंदो करता जाल्यार ताका 1,000 रुपया हे दिताले हय सबसिडी. हय. ती सबसिडी घेतली. आं. मागीर तो धाकटुले हें केली, कितें ती बेकरी घातली, हें केलें म्हणून आनी आफ्टरवर्ड्स फ्लरिश. आतां म्हापश्यां शॉपां आहा, पर्वरी शॉपां आहा, हांगाय शॉपां आहा. म्हणटकूच कितें आहा, भोव थोडे लोक पोट तिडकीन काम करता. एंटरप्रायझींग एक स्पिरीट जाय. हितून कितें जाता ना रे, तूंच न्हू हें असलें तर कितें तुवें बिजनेस केलें, तूं एक 10-15 लोकांक पयलो एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकता. म्हणटकूच त्या खातीर हें जाय, हेंय गरजेचें की पयलो फकत दुडूच सगळें करपाक जायना. भितरल्यान एक चेतनाय जाय, एक स्पिरिटूय जाय काम करपाची. सो निमाणें आतां परत एकदां ओपिनियन पोला कडेन येता आसतना तुका तुज्या मनांतल्यो भावना तूं सांग आमकां आनी आमी सोंपयतात. म्हज्या मनांतल्यो भावना म्हणल्यार खरेपणी तो एक काळ जालो. त्या काळार हांव 20-21 वर्सांचो तरणाटो, 22 वर्सां आसली. हांव हितून फर्स्ट इयर इंटर सायन्स करता असो दिसता, फर्स्ट इयर म्हाका दिसता. आनी तेन्ना आमकां एक भिरांत दिसली जेन्ना गोंय महाराष्ट्रान वचूं येता, हो विचारूच आमकां सारको काबार करूंक लागलो. आनी तातूंतल्यान आमकां आमच्या वडिलांचोय खूब सपोर्ट मेळ्ळो. गोंय महाराष्ट्रान वचपाक पावना आनी ताका लागून आमी पोट तिडकीन काम केलें. दुसरें, आमकां ओपिनियन पोल जावन युनियन टेरिटरी उरली, हितून वचपाचें उरलें. पूण त्या वेळार आमी कॉलेजींतले भायर सरून कामाक वचपाचे आसले. चडशे म्हाज्या बॅचांतले पासून जे लोक आहा ते चडशे गव्हर्मेंट सर्वंट जावंक पावले. हांव पासून टिचर जालो. टिचर कित्याक जालो? आमचो पळय पादी आसलो, हांव तेज्या बरोबर वागतालो. सगळें इस्कॉल वास्कॉल बांदपाचें तेन्ना हांव तेज्या बरोबर. तो हांव ग्रॅज्युएट जाल्या फुडें तो म्हणालो तूं फाल्यांच्यान यो इस्कॉलान शिकोवपाक. सो ती भाशेन चडशे टिचर जाले, हें जालें. पूण तें जें पळय हें जाल्या उपरांत एक चिंतप आसलें की आमकां सगळें बरेंपण जातलें, तें सगळें बरेंपण जालें. तिसरें म्हणल्यार गरजेचें, गोंय म्हटल्यार गोंयकारपण, कोंकणी भास गोंयकारपण हें जिवें उरतलें शासनाक. आमी केन्नाच चिंतलें ना हे भाशेन नॉन गोवन्स गोंया येतले आनी आमच्यो जमनी घेतले, हें करतले. सो दॅट वॉज टोटली मिसमॅच एज फार एज आवर थिंकींग वॉज कन्सर्न दॅट टायम. करेक्ट. तोमादेन बाब, तुमचे कडेन उलोवन बरें दिसलें की एक तुमचे कडल्यान एक तुमची पिढीची ही जी पळय कितें एक खंत ती आमी आयकली. पूण त्याच भशेन गोंय तुमचे पिढयेक एक ते श्रेय वता. तुमचे पिळगेन गोंय वेगळें दवरपा खातीर प्रयत्न केलो म्हणून ती आज फळां आमकां मेळटात ते आमी पळयतात. आनीक एका बऱ्या गोंयान आमी रावतात. ना म्हणल्यार जगभर वच गोंयकार म्हणलो की आमकां एक भोवमान मेळटा. सो तो भोवमानूय आमी ह्या ओपिनियन पोलाक दितात. आनीक तुमचे पिळगे कडेन आमची कसलीच अपेक्षा ना. वेल्यान तुमी अपेक्षा जर आमचे कडेन दवरल्यात जाल्यार ती पूर्ण करप हें आमची लागणूक अशें मानतात. पूण एक जाणा मरे, हें जाल्या उपरांत ओपिनियन पोल जालो. हय. उपरांत MG सरकार येयलो. हय. तिणी ओपिनियन पोलाक कसलेंच इम्पॉर्टन्स दिलें ना. मागीर 79 काँग्रेस सरकार येयलो. हय. आमी सगळे काँग्रेसान गेले कोण, आनी तेन्ना हांवें बरयल्लें हे पासून की फाटल्या 17-15 वर्सांक ओपिनियन पोलाक कसलोच इम्पॉर्टन्स महत्व मेळोंक ना. पूण आतां पूण ह्या सरकारान तें महत्व ताका दिवचें, तो दीस बरे भाशेन समजाचो म्हणून. पूण खरो गोंयच्या मुक्तींतलोच तो इम्पॉर्टंट दीस. सो तो गोंयच्या सरकार कडल्यान एटलिस्ट गोंयच्या संस्थांनी फुडाकार घेवन तो बरो. म्हाका कित्याक दिसलें न्हू, जरी आमी काँग्रेस आमी जेन्ना आमच्या हातीन जेन्ना सत्ता येयली तेन्ना आमच्या मदें सगळेच आदले एक्झॅक्टली फुडारी नासले. जायते जितले फुडारी येयल्ले आनी हेका लागून ते उरले. पूण हांव आजून पासून म्हणटा आनी चड इम्पॉर्टंट की हो इतिहास जो आसा
याचो ओके. तो आमच्या हितूनय आसपाक जावो, एज्युकेशन एज्युकेशन सिस्टमात आसपाक जावो. आनी वर्साच्या वर्सा सरकारान जसो आमी लिबरेशन डे हें करता तसो opinion poll. ओपिनियन पोल थँक्यू तोमदीन बाब. तुझे घरा आम्ही आयले कानोळे तुझे घरा बसले आणि तू म्हणजे काय कार्य करता अजूनही ह्या एजचे तियात्रां करता तियात्रां बरयता आर्टिकल बरयता तू तुझे जे पळय ध्येय तुजी पळय जी लागणूक आसा ती तुवें सोडूना. सो हांव तुका धन्यवाद दिता. तुमकां नमस्कार.